दिता जाल्यार आमी कसलेय तरेचे आमचे ऑब्जेक्शन ना, आमी तांकांय सामावून घेतले. पण फक्त प्रश्न कसो आसा की जो पर्यंत हे 200 कावंटर 200 जे परमीट होल्डर आहा ते कावंटराचेर थंय वचून त्या 200 हांकां कशी भाडी मेळटा, कितें ट्रीप मेळटा, हेचे पयलीं गव्हर्मेंटानूय अभ्यास करचो पडटलो. फाल्यां जर 200 गाडयांक 2 दिसांनी एक रावंड मेळ्ळो जाल्यार ते फिजिबल ना न्ही. सो आमी फक्त 200 पयलीं सुरू करून तरी पळोवया. आनी 200 गाडयांक समजा दिसाक 3 भाडी जर मेळटा जाल्यार आनी 100 घेवपाकूय आमचे कांय प्रॉब्लेम ना. पण अदरवायज फाल्यां जर दिसाक एकूच रावंड मेळटा 200 गाडयांक आनी परत आनी थंय 200 गाडी हाडून दवरले जाल्यार ताका कांय अर्थ ना न्ही. ती फिजिबिलिटी ताका उरना न्ही. आनी गव्हर्मेंटानूय सांगलां जशी जशी गरज पडटली गाडयांची तशी तशी आमी परमिटां आनी दितले. खंयच आमी पयलीं सुद्दां आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागणी सांगलेली आमी की तुमी जे नंबर ऑफ परमिट्स आहा तो नंबर फ्रीज करूं नाका, तो ओपन दवरा. जशी जशी रिक्वायरमेंट येता तशी तुमी दियात, आमचें कांय ऑब्जेक्शन ना. सो हे आमी 200 लोकांचे पयलीं सुरू करून दी आनी जशें गव्हर्मेंटान परमीट जर दिले फाल्यां जाल्यार आमी तांकां सांबाळून 100% घेतले. त्या बाबतींत आमचें कांयच ऑब्जेक्शन नासलेलें आनी आमचे कोण विरोध करपाचो प्रश्नूय येना. पण एट द सेम टायम आमची ही 200 लोकांची संघटना आहा ती फाल्यां आनी 100 लोकांक दिल्या पासून जाल्यार ही व्हडली संघटना जाल्या उपरांत सुद्दां आतां आमचो फुडलो जो हें आसा जे एग्रिगेटर आसा म्हणजे जे प्रायवेट कावंटर आसा मागीर तातूंत गोवा मायल्स आसूं, ताज कावंटर आसूं, मेगा कॅब आसूं, ह्यांचो जो आमच्या लोकांचेर अन्याय चालू आसा सद्या त्या अन्याया विरुद्ध झगडपाची तयारी आमी दवरतले. कित्याक आमचो थंय हे जे आतां आमचे थोडे जे ट्युरिस्ट टॅक्सी उरल्या जांकां 200 लोकांक ब्लू कॅब मेळ्ळा आनी बाकीचे जो 450 लोक आमचे ट्युरिस्ट टॅक्सीवाले आहा तांकां सद्या दिसाक एक रावंड मेळना थंय. आमचे सगळे गाडये भायर आसा आनी फाल्यां जर हे लोक चावताळे जर फाल्यां तेंचेर हो अन्याय जाता म्हणून ते लोक जर फाल्यां हे तेंच्यांनी जर कितें एक्शन घेतली जाल्यार तेंच्या फाटल्यानूय आमी उबे रावतले. कित्याक आतां टॅक्सी घरा कडेन हाडून दवरून लोक सद्या इन्स्टॉलमेंट कसो भरपाचो हो प्रश्न तेंच्या फुडल्यान आसा. सो ह्या लोकांचेर अन्याय जावचो न्हय म्हणून आमी आमची मोपा लोकल संघटना आसा, ब्लू कॅब आमची ग्रीनफिल्ड मोपा एअरपोर्ट टॅक्सी संघटना आहा, आमी GMR कडेन सतत पाठपुरावो करत आहा. आमी तांकां सांगलेलें कितें तुमी भायल्या लोकांक जे कावंटर दिता एक कावंटर आमच्या संघटनेक दिया, खंयचेय एके संघटनेक दिया. आमी खंयच अशें म्हणूं ना की ब्लू कॅब हे आमची जी ग्रीनफिल्ड आहा ताकाच दिया किंवा मोपा लोकल आहा. आमच्या दोगांचें एक हें आसा की आमी दोगूय जाण जाय जाल्यार तो चलोवंक शकता जेणे करून आमच्या मेंबरांचे 600 गाडयो ज्यो आसा ते आमच्या कावंटराचेर आनी तांचो स्वताचो असो कावंटर चलतलो.